म्हाका ल्हान आसतनासून खूब इंट्रस्ट आसलो. हांव रेसलिंग जावं बॉक्सिंग तितूनच तो स्पोर्ट्स म्हाका खूब लायक आसलो पळोवपाक. सो मागीर आतां 3 वर्सां जालीं हांव वर्कआवट करता. जिमान वयतकूच म्हाका स्लो स्लो डायट शिकपा लागलें, वर्कआवट शिकपा लागलें. आनी म्हाका अशें जालें की हांवें म्हजें ड्रीम कंप्लीट करपा जाय अशें. आनी 3 वर्सां हांवें खूब स्ट्रगल केलां. म्हाका अशें कोच बीन बरें मेळोना, कोणी म्हाका सारकें गायड अशें करूना. सो जेन्ना स्टार्ट केलें हांवें सिल्वर घेतलो आनी इंटरनॅशनल मातशें म्हाका दिसलें जावपा ना म्हणून. बट संकल्प सराक लागून हांव त्या लेवलीचेर पावलें. संकल्प सर आनी म्हाज्या मम्माक लागून. सो आनी डॉक्टर करिश्मा पारकर हिणी म्हाका गायड केला हे जर्नीक स्टार्ट करपाक. तिणी म्हाका शिकयलें कशें कितें करपाचें, कशें कितें आसता. सो आतां खंयच्या इव्हेंटाक तूं पार्टिसिपेट जाल्लें आनी कितें अशें करून IHFF इंटरनॅशनल कंपनी तितून हांवें पार्टिसिपेशन केल्लें. आनी हेज्या फुडें म्हाका जी म्हाजी ड्रीम आसा ऑलिंपिया खेळपाक. ताका विश आहलें तेजें करपाचें. सो ताका करून अशें म्हणून आमचो संकल्प आमोंडोर आमकां आतां फाटल्यान आमच्या आमकां सपोर्ट करपाक. How much was the hardship behind this? कितले त्रास लागले काय म्हणटा तुका? त्रास काडले आमी दोगांयनी काडले. म्हाज्याहून तेणे चड काडले आपले बॉडयेचे त्रास सारके घेवन आनी फायनान्शियली हांवूय बी. माझे ते जिम आरबी फिटनेस पयलीं हांव सांगता सराक थँक्यू, कित्याक सर अशें फेसिलिटेट करता भुरग्यांक. ते मोटिवेशन सगळ्यांक खबर आहा. अशे खुबशे एथलीट आहा, सरान खूब मोटिवेट केला. ते सकयल लेवल आसले, ग्रास लेवलार आतां सद्याक एक टॉप लेवलार पावला. सद्या तो आमचो काशिनाथ सुद्दां आसलेलो, तो सुद्दां फेलिसिटेट करा. तशेंच प्रतीक्षा कित्ता आतां ते आतां सद्याक हांगा ते गोंयान खेळा ते प्लेस अमेचर पळय ते एका एक एम करपाक जाय, एक चिंतपाक जाय की ती आतां वचून ऑलिंपिया खेळटले म्हूण. ओके. Today is a proud moment for all of us. आख्खे मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीक तशेंच आख्खे गोंयकारांक. आयज आमचे मदीं आसा जेंकां आमी फेलिसिटेट केल्लें आसा, तेजें नांव आसा प्रतीक्षा अरुण नायक. जे भुरगे आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसा आनी बोगद्या वाठारांत ते रावता. आयज ज्या प्रमाणे तेणें स्वता मेहनत घेवन, जे त्रास घेवन, तशें तेजे फॅमिलीचो ताका बॅकींग मेळून, तेजी मम्मी सुमित्रा नायक हिजो सदांच ताका बॅकींग आसा. तिणें ताका सदांच सपोर्ट केलेलो आसा. आनी आयज आमकां खंय तरी मुर्मगांवाक एक प्रावड मुमेंट आसा, कित्याक आयज तेणें येदे व्हडले इंटरनॅशनल बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिटिवा भितर पार्टिसिपेट जालें ते, जो रिसेंटली इट वॉज हेल्ड इन मुंबय. अर्लियर शी हॅज वन सिल्वर मेडल इन इंडिया फिजिक्स बॉडी बिल्डींग, जे भितर ते सिल्वर मेडल घेतलेले आसा. त्याच प्रमाणे शी इज द ओनली फिमेल सर्टिफायड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट सो इन गोवा. सो आय एम द मोस्ट यंगस्ट, हेजेंतले यंगस्ट कोणूच ना आख्या गोंयांत. आनी म्हाका प्रोबेबली अशें दिसता की इंडियन सुद्दां इतले यंगस्ट कोण आसपाना. सो शी इज अ सर्टिफायड फिटनेस ट्रेनर. एंड ऑल्सो आय वूड लायक टू से जे आमचो आरबी फिटनेस आसा, जी सड्यार आमचे जे बॉडी बिल्डिंग ते ट्रेनिंग सेंटर आसा पळय, थंयसरलो जो कोच आसा आमचो सुहेल अत्तर, सो तोवूय ताका ट्रेन करता, ताका हेल्प करता. सो आयज तेंची टीम आनी इट इज अ प्रावड मुमेंट फॉर द एंटायर पीपल ऑफ मुर्मगांव गोवा गोवा, कित्याक आयज ते इतले रिप्रेझेंट जाल्या. खरेंच एक खुशी भोगता, कित्याक जे प्रमाणे कमिंग फ्रॉम सच कितें म्हणटा फॅमिलीचो सपोर्ट नासतना, तितलो नासतना जे आवयन सारकी मेन जिद्द धरून तेज्या वांगडा सदांच उबी रावलेली आसा. कित्याक हांवें पळयला तेंच्यांनी त्रास कशे काडलेले आसा ते. आनी तेजे वचून आयज हे आमचे भुरगे जे बोगद्या वयले आयज येद्या व्हडल्या लेवलाचेर, इंटरनॅशनल लेवल, नॅशनल लेवल, स्टेट लेवलाचेर सगळे कडेन रिप्रेझेंट जावन आयज आमी पळयता तेजे कडेन मेडल आसा, तेजे कडेन ट्रॉफीज, जी सर्टिफिकेट तेजे कडेन आसा, ही इंटरनॅशनल बॉडी बिल्डींग रिप्रेझेंट जाल्ले तिजी सर्टिफिकेट आसा. बाकीचे हे ताका सेकंड प्लेस मेळ्ळो, सेकंड ते आसा, ही मेडल्स आसा, तेजी ट्रॉफीज आसा. सो इट इज रियली अ प्रावड मुमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. एंड आय विश हर फ्युचर. आनी म्हाका फूल विश्वास आसा की ताजो फ्युचर आसा तो ब्रायट आसा. ह्या जे फिल्डान ते गेल्लेले आसा पळय, आमचो सदांच बिंग अ लोकल MLA आमचो सदांच ताका सपोर्ट आसतलो.